हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. बेजिकली जाल्यार हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो रोहिदास बाबालो आनी त्या व्हिडिओन ताणें जायते आपल्यागे मत दवर म्हण न्हू. सम ऑफ दॅट वीच आय डीड नॉट एग्री बट स्टील आय केप क्वायट keeping in mind that respect for him. Although there were things which I could have answered, but I did not answer. Not because indirectly एक धमकी दिल म्हणू, it was out of respect. पयलीं सुवातेर तो म्हाका वळखना, तो कोण एंटोनी सिल्वा म्हणून लागलो, कोण आंबेलेचो म्हूण, आनी हांव खूंय लायकी ना जबाब दिवपाक. एग्रीड, इट्स ओके. इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल लायकी आसता न्हू कोण कोणाले. फॉर मी आय रिस्पेक्टेड यू. फॉर मी हांवें तुका सेल्यूट केलो. फॉर मी आय बाउड माय हेड टू यू एज अ फ्रीडम फायटर. बट देर आर सर्टन क्वेश्चन्स बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल सर्टन स्टेटमेंट दॅट यू मेड टू द रिपोर्टर्स. ते प्रश्न हांवें घायले बिकॉज आय ट्राय टू नो फ्रॉम द गुगल जावं AI, ग्रॉक, सगळे चॅट GPT मेळना म्हूण हांवें ते थोडे प्रश्न घायले. बिकॉज तुगे व्हिडिओ हांवें सोशल मिडियाचेर चोयलो. पयले सुवातेर ते सोशल मिडियान ती कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक पावना आसलोली इफ रोहिदास बाबान ते प्रश्न जबाब दिनासतना इफ दे ही कुड हॅव टोल्ड देम बाबा लेट्स नॉट गो इन टू दॅट हिस्ट्री नाव. आमकां दूख जाला बट लेट अस गो सी फॉरवर्ड म्हूण. ऑर ते विवा पुर्तुगाल कोणा म्हणपा जाय तेमच्यान म्हणत जाता पण आपूण म्हणपाना इतल्यान स्टोरी काबार जाता. पण तेजे ते जाय ते प्रोलॉंग एक प्रेस कॉन्फरन्सेस तेजेर जाले ते 90% प्रेस कॉन्फरन्स वॉज ऑन दॅट. पूण तेज फाटल्यान हेजे पळय डिबेट जाले, डिबेटीचे डिबेट्यो, व्हिडिओचे व्हिडिओ, मिटिंगेचे मिटिंग्यो आनी कितें उलयता सगळ्याकूची. एवरीबडी इज इन वन ट्यून. विवा पुर्तुगाल म्हणून आमकां प्रॉब्लम ना म्हणायचे. इन द सेम लेंथ नेक्स्ट म्हणायचे ना इट इज एन इन्सल्ट फॉर फ्रीडम फायटर्स. ना विवा पुर्तुगाल इज बीइंग सेड बाय एनीबडी इन वॉट कॉन्टेक्स्ट दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार राजू नायक बाबाली 3.5 म्हणायचे एक इंटरव्यू ऑफ डिबेट्स आहे. इट हॅज बीन वेल एक्सप्लेन्ड by intellectuals, very cordially. आणि हेज्या पयले हे विवा पुर्तुगाल म्हणपाक प्रश्न खुंयसान येयलो, कोण म्हणलें, वॉज दॅट अ बज इन द टावन. विवा पुर्तुगाल म्हणून आवाज आयकोंकू ना. सडनली विवा पुर्तुगालाचेर टॉपीक काडप आनी तेजे प्रेस घेवप हें कित्याक जालें. म्हाका जाता 1% देखून विवा पुर्तुगालाचे स्टेटमेंट हांवें जाल्यार चोवंकू नाय. बिफोर रोहिदास बाबागे ते प्रेस जावचे पयले ते कोणेय सोशल मिडियाचेर केन्नाय कोणें घायलो आसतलें. बट हांवें म्हणलो ते भाशेन जालें ते मागीर ही टॉपीक चाळून जाल म्हूण रीच इनडायरेक्टली. म्हाका जाता 90% विवा पुर्तुगाल भुरगीं म्हणूंक लागले, टायप करूंक लागले, सोशल मिडियाचेर घालपाक लागले. आय थिंक आय हॅव रेड एंड हर्ड विवा पुर्तुगाल 90% मोर देन वॉट आय मायट हॅव हर्ड इन द लास्ट 1 year. सो जितलो तेजे रेजिस्टन्स जाता तितले आनी ओपन जाता. ते जालें. तेज्या फाटल्यान आनी एक मिटींग जाली कुंकळे थिंग एकलो कोण येयला आनी उलयता 2-3 टॉपीक उलयता. फकत एक उलयता हांव क्रिस्तांव. तूं क्रिस्तांव कोण न्हू म्हणा. आनी त्या क्रिस्तांवांचे उलोवपा प्रश्न खंय येयलो रे हिंगा. तुगे मिटींग जाली ती कित्याचेर विवा पुर्तुगाल म्हणपाचो ना ते आनी तूंच म्हणटा तुका प्रॉब्लेम ना म्हूण. तो प्रॉब्लेम ना जाल्यार त्या मिटिंगेक कित्याक येयलो. दुसरें म्हूण तूं आमकां जय हिंद म्हणपाक दुखवता को भारत माता की जय म्हणपाक दुखवता. कोण सांगितलं तुका. ओपनली म्हणो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय आणि भारत पिता की जय.
भारत माताची कित्याक भारत पिताची जय कितें हे आनी कोणी म्हणा कोणे काय म्हणला तेच आपुणूच गेलो आनी आपुणूच तेजेर डिस्कशन करता तू कोण क्रिस्तांव न्हू म्हणा तू क्रिस्तांवपणाचेर डिस्कशन मागीर फकत फुरीस काडला फुरसाचें कोण डिस्कशन केला द डिस्कशन इज नॉट अबाउट फुरीस ऑर घुमटी डिस्कशन इज नॉट अबाउट चर्च ऑर टेम्पल डिस्कशन इज नॉट अबाउट क्रिस्तांव एंड हिंदूज ह्यो टॉपीक तुवें सेपरेट गेले बिकॉज ते टॉपिकेचेर तुकोडे उलोवपाक कांय ना कित्याक तुका आख्खो प्रोग्राम करून हाडल्या भाशेन तूं उलयला त्या प्रमाणे क्लॅपय जाले तुगे सारके त्या टायमार आनी एक टॉपीक उलयत तूं OCIचेर कित्याक गेले मागीर हेंच मरे तूं भक्त हांव सांग प्रायम मिनिस्टर मोदी विचार म्हूण तें कित्याक म्हणलें तें विवा पुर्तुगाल म्हूण वाय इज ही डुईंग बिजनेस विथ पोर्चुगल वाय इज ही गिविंग रेड कार्पेट वेलकम टू पोर्चुगल प्रायम मिनिस्टर इनफॅक्ट इकॉनॉमिकली हातून कोस्त बाबान ही इज द युरोपियन युनियनाचो लिडर तो आतां बिकॉज ऑफ हिम इंडिया कूड क्रॅक अ व्हेरी बीग इकॉनॉमिक डील कित्याक येयली पण तुम्ही म्हणटाय आमचे गोंयकार वयताय थिंगा कप्पा खावपा वयताय मांस खावपा वयताय जाल्यार आमगे प्रायम मिनिस्टरूय जाल्यार इकॉनॉमिक्सूय डील करूं वयतना रे ती कित्याक गेल काय तुमी तेका विचारय मरे आमगे इंडियन गव्हर्मेंटान आंतोन कोस्ताक जो प्रायम मिनिस्टर आहा ते OCI कित्याक दिल रे तो थिंगा विवा पुर्तुगाल म्हणटा रे पण तेका OCI मागीर तेकाय सांग मरे ऋषी सोनक इंडियन ओरिजीन तो थिंगा ब्रिटना वचोन लॉंग लिव द क्वीन म्हणटा लॉंग लिव ब्रिटन म्हणटा तूं म्हणा म्हण मरे को म्हणाय तो म्हण मरे तेकाय ओडून हाड हिंगा तेका सांग तूं इंडियन ओरिजीन जाल्यार थिंगा वचोन म्हणा गा इंडियन राव सांग तेकाय सो आमच्या गोंयकारांनी आउट ऑफ इंडिया वचोन कितें आपल्या बऱ्या पॉलिटीचेर विवा पुर्तुगाल म्हणलें जाल्यार तुका दुखोता विवा पुर्तुगाल इन टर्म्स ऑफ डॉक्युमेंट दॅट दे हॅव गिवन अस दे हॅव लेफ्ट द डोर्स ओपन फॉर इंडियन्स स्पेशली गोवन्स तेश को गुजराती वयताय पुर्तुगाल पासपोर्ट घेवन दिवा हाय ते गोवा दमान दीव सगळ्या लागू जालें तेम ते हांव क्रिस्तांव म्हण दिलें नाय दे हॅव केप्ट इट ओपन फॉर ऑल गोवन्स whose progenies has born, who were born before 1961 and down the line. think तेमी फुरीस आनी घुमटी आनी मस्जिद म्हणना सगळ्यांनी दिला ओपन कितें उलोवप पॉयंटाचें उलय ना जाल्यार टॉपीक जम्प कोता जस्ट फॉर दॅट क्लॅप फॉर द गॅलरी तेंगे इकॉनॉमीक तेंका बरें मेळ्ळ्या तेंगे लायफ जालां तुमी म्हणटाय थोडे जाण ते थिंग पोटाक गेले जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणटाय प्रॉब्लेम ना जाल्यार प्रॉब्लेम आहा खंय रे थिंग प्रॉब्लेम ना दुसऱ्यान म्हणलें जाल्यार प्रॉब्लेम ना म्हण तूं विवा पुर्तुगाल म्हणून तुका प्रॉब्लेम ना म्हणटा बट प्रॉब्लेम आहा खंय रे मागीर मदें म्हणटाय तुमी आम म्हणपा नाय अरे तूं म्हणाका तुझ गोळ्या कोण ढोला म्हणून तो एकलो BJPचे स्पोक्स पर्सन म्हण तो मदे येता काजुल्याचो ग्लोब मदे येता तो BJPचे स्पोक्स पर्सन आय विल नेवर से अरे यू डोंट से तू कोण म्हणो लायला विवा पुर्तुगाल म्हणून तुका म्हणो लायला तूं आमच्या गोंयकारांक एक डॉक्युमेंट ओपन दवरलो पोर्चुगलान जाल्यार दे वील से विवा पुर्तुगाल इन टर्म्स ऑफ दॅट डॉक्युमेंट दॅट हॅज बीन केप्ट ओपन फॉर देअर फ्युचर थोड्या अंध भक्तांक जरी तर तेंगे सरकारान तेंच पासत बरी स्कीम दिली जाय तुम जय जयकार कोनाई दीस रात फुलांडाई फूल माताय मरे तुम तेंचेर फुलां कित्याक तुगे इकॉनॉमी बरी जाली म्हणटकीर तुम तेंक जय जयकार कोताय सो वॉट्स रॉंग इन दॅट
कितें इफ रोनाल्डो जरी तर आमगेलो गोंयचो सीएम एप्रिशिएट करता एंड इज प्राउड ऑफ दॅट तो जय 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 गोवा विवा पुर्तुगाल इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग विवा पुर्तुगाल मे इट बी. In terms of economics, in terms of ties between Portugal and India. If football is being played by Pakistan and Portugal, whom should we say? Viva Pakistan mudia, Viva Portugal mudia. Then who will decide? You will decide. There, if somebody is saying Viva Portugal, it is with respect to sports. So what's wrong? If a Portugal team is coming with their culture in Goa, so why will not say Viva Portugal? That is Viva Portugal with in terms of culture. Nobody is saying Viva Portugal in terms of their dictatorship. Nobody likes it, nobody accepts it. Tumgyalanu, even my ancestors have suffered under them. But today, bygones are bygones, we are friends, but we have not forgotten the past. We still remember the past. And we should know the history. But present times, we are friends with Portugal and India. And it is not done by me or you. It is done by the very Prime Minister of India. And is accepted by the very Chief Minister of Goa. So don't unnecessarily create nuisance. Jai Goa, Viva Portugal, Dev Barakoru, thank you very much. जय माता दी, जय हिंद.